म्हाका आपली इंटरव्यू भितर सांगलें की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट इवन एन इलेक्शन इश्यू म्हूण ना तुमकां पटना ना ना म्हाका पटलें म्हणजे कितें की ह्या दिसाक माध्यम प्रश्नाचेर काय आमचे पळय जे माध्यमाक जे हें घालताले कितें आशिल्लें लिडर आशिल्ले ताणें तातूंत बरयलां की जशें ताणें उदाहरण दिल्यात म्हणजे गिरीश कर्नाड किंवा आमचो अनंत मूर्ती हांणी ह्या दिसाक सामकें अशें चलयलां की मोदीक मत दिनाकात आनी बाकी तुमी काँग्रेसीक दियात दॅट विल गो एंटी बीजेपी एंटी बीजेपी आनी गोंयाक तेंच जालां एंटी बीजेपी म्हणजे ताणें म्हळां कितें ताणें नांव घेतलें ना जो कोण विलिंग जो आसा अगेन्स्ट बीजेपीचे अगेन्स्ट जो कोण विलिंग जावंक शकता विन जावंक शकता तुम्ही चर्चिल आनी शेलोमाचो इम्पॅक्ट कितलो जातलो म्हणटा शेलोमाचो कांयच ना शेलोमाचो फक्त कुर्तरी पुरतो 1 ते 2 हजार इतलो आनी चर्चिलाक हांगा सावड्डे आसा चर्चिलाक सांगे आसा यू आर सेइंग चर्चिल विल क्रिएट इम्पॅक्ट नॉट 10,000 विल गो बियॉन्ड 10,000 देश दोन मुद्दे आहेत एक चर्चिल शालोमाचो मुद्दो चड वचू शकता ओके एक चर्चिल शालोमाचो मुद्दो आणि तिसरो आम आदमी पार्टीचो मुद्दो विच कॅन अट्रॅक्ट एंटी बीजेपी एज वेल एज एंटी काँग्रेस वोट्स नाही आता कितें आसा की सुरवातीच्या काळात जेन्ना बीजेपीन आपल्याला प्रोपागंडा स्टार्ट केल्लो जावं सुरू केलो कारण बीजेपी ही ऑर्गनायज्ड आशिल्ल्या कारणान तांचे कॅन्डिडेटी बरेच पयलीं सिलेक्ट जाल्ले आनी तांणी काम सुरू केल्लें पण हे थोडे फॅक्टर्स जेन्ना पळय आयले तेन्ना असो समज थोड्यांचो सुरवातीक जाल्लो की चर्चिल हो फॅक्टर सालसेतीकच बाधिकार जातलो म्हणून जर स्प्लीट वोटांक जर चर्चिल गेलो जर जायत चर्चिल इवन काणकोण आनी सांगे सारकेले मतदारसंघाक मत घेवपाक शकता ताचे कडेन ताकद आसा जर आतां दोतोरान सांगलें तशें जर ताणें जर इतले प्रमाणात पोलिंग एजंट पेरला जर जायत जाल्यार आनी जर तो ताणें जर इंट्रोड्यूस केलें जर जायत काणकोण आनी सांगे सारकिल्ल्याक जाल्यार बीजेपीचे वोट्स खावपाची कॅपॅसिटी ताचे कडेन आसा आनी हाजे पयलीं ताणें केल्लें बीजेपीची वोट्स खावपाची कॅपॅसिटी आसा काँग्रेसीक डॅमेज करचो ना ताजी जर ताकद तितली आसली जाल्यार ताजी ताकद तितली आसली this is correct because both of them has said Girish even agrees that the BJP cadre is charged because of Modi. If BJP cadre is charged because of Modi and if Modi has to be the prime minister then I don't think any BJP vote will shift, including no BJP vote will go to up. No, but wait, one more thing. No BJP will go to up. I somehow feel the up factor will damage Congress in the north. Yes. And in south, what has happened is after Rejnal came on the scene, up became a non-starter. Somehow he is seen as a he is seen as the anti. No, yes, he is seen as the anti. Yes. आणि एक सावता जाल्लें आसा अशें की जो हो म्हणटा अशें पयलीं जें कितें वातावरण सामकें हें आयिल्लें पळय बीजेपीचें थोडोसो तातूंत आनी म्हणजे कोणी बीजेपी कडेन वचपाचे लोक पळय आशिल्ले जेन्ना अडवाणी जेन्ना सुषमा स्वराज आनी जसवंत सिंग हांकां जेन्ना पळय तेन्ना पेल्यान दवरले मातशे मेरेर जे आशिल्ले तांकां ह्या हातूंतल्यान ते मातशे परत पयस गेले लागीं गेले परत पयस गेले कितें तूं आतां प्रामाणीकपणान सांग चर्चिल क्लिओफात बाबतीत ह्या बाबतीत तुझे बरोबर आहा फर्स्ट टाइम इन द डिबेट ही इज सपोर्टिंग सेइंग दॅट चर्चिल वुडंट क्रॉस मोर दॅन 10,000 बट बाकीच्यांक दिसता की चर्चिल विल मेक अ सायजेबल इम्पॅक्ट इतली हें केलां तुमकां कितली डॅमेज जातली प्रामाणीकपणान चर्चिल 10 वर्सां पयलीं आनी चर्चिल आयज हितून भितर जमीन आसमानचो फरक आसा सो लोकांनी पळयला बाबा चर्चिल हो कित्याक कॉन्टेस्ट करता चर्चिल आनी फॅमिली म्हणजे आपल्याले चलयेक तिकेट दिलना म्हणून चर्चिल कॉन्टेस्ट करता चर्चिलान तिकेटी मागोन आशिल्ली सो चर्चिलाक हांगा येवन कॉन्टेस्ट करपाचें रिजनूच ना लॉजिकूच ना म्हणजे लोकां भितर मॅसेज क्लियर आसा की हो एका वोट्स फोडपाक बसयला आनी तो वोट फोडटलो वोट फोडपाक बसलो म्हणून सो जो मनीस काँग्रेसी बरोबर रावला जाका दिसता बीजेपी सत्तेर येवची न्ही हो आपल्याले वोट वेस्ट करपाना कसोच करपाना शेलोमाचो प्रचारूच ना एक नंबर 2 तेजी आपले कित्याक रावलो हेजोय लोकां मुखार तो गेलो ना सो लोक कित्याक वोट करतले ताका आनी आम आदमी पार्टी कोणा he should get about 1,000 votes in Kurtari. 1,000 votes in Kurtari. आम आदमी पार्टी कोणाक डॅमेज करतली आम आदमी पार्टी क्लिओफात वाजे म्हणणे की जेन्ना तू म्हणटा कॅडर जेन्ना चार्ज अप जाला दॅट कॅडर वुडंट अलाव बीजेपी वोट्स टू स्प्लिट सो दॅट एंटी थिंग विल इधर गो टू यू ऑर गो टू आम आदमी पार्टी बीजेपीच्या कॅडराचे एक जाला मनोहर पर्रीकरान 2012 इलेक्शनाक खुबशे कार्यकर्त्यांक चेअरमॅनशिपी वायस चेअरमॅनशिपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉमिस केल्ले 2 वर्सां जालीं न्ही तांकां बावड्यांक कांय मेळोंकूच ना रावल्याक आजुनी सो थोड्याल तर अशी परिस्थिती जाल्या की आपल्या आमकां बेश्टी मेळपा तरी अपॉयंटमेंट दी ती अपॉयंटमेंट सोड सो तो प्रचंड नाराजी पर्रीकराचेर कार्यकर्त्यां भितर आसा
आनी तांकां संध्याक ते दाखोवपाक सोदता पळय तुगेलें सारकें चलना आमकां तूं पळय आमचे कडेन लक्ष दी. How strong is that state government anti-incumbency going to play a role? नाही गिरीशान सांगलो तो फॅक्टर काही प्रमाणात थोडे कडेन आसा पण आयचे जे इलेक्शन आमी लढयतात तातूंत भितर स्टेट गव्हर्मेंटाचेर राग रोस काडपा सारकेलें अशें वातावरण तरी दिसना. एक फॅक्टर आसा जो सालसेतीक हो जो सावथ गोवाक मोठ्या प्रमाणात जो म्हणजे बातपा शकता बीजेपीक हो एंटी मोदी फॅक्टर. Again, it's a national factor. नॅशनल फॅक्टरच मोठ्या प्रमाणात कारण कितें एक फियर मोठ्या प्रमाणात सगळ्या सालसेतीक जावं सालसेत मोस्ट प्रोबेबली सालसेत हे डॉमिनेट करता. 40% electorate comes from Salset, 40%. अजून पर्यंत पळयत आयिल्लें आसा की जी लीड आसता ज्या काँग्रेस सालसेत सालसेत डिसायड पण म्हाका एक गजाल सांगात इवन लास्ट विका भितर दॅट कॅम्पेन फोकस ऑफ बीजेपी शिफ्टेड फ्रॉम नमो टू मनो इन सालसेत. जरी तुम्ही सांगले की लास्ट डेप्युटी सीएम एक 2 आठवडे कॅम्प करून आशिल्ले म्हणून सालसेत. तो जो शिफ्ट आसा नमो टू मनो विल इट न्यूट्रलाइज दॅट एंटी मोदी फॅक्टर. न्ही शेवटी कशें आसा की सरकार दरबारी आशिल्ले कारणान सरकारी मंत्री आमदार थंयचे सपोर्ट केल्ले कारणान ती यंत्रणा थंय व्हरून बीजेपीन आपले प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात ते काम करपाचे प्रयत्न केल्यात. पण अशें न्ही की काँग्रेसीन आपले हातपाय गाळून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडिल्ले आसा असो अशांतलो भाग ना तो. कारण शेवटी काँग्रेसीक खबर आसा की आपल्याक बाकी कडेन लीड मेळची ना की सालसेतीक आपूण जर सालसेतले आपल्याला जर बसताण हाडलें जाल्यार आमी हल्ले. सो सालसेतीक मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आमी आतां इवन पळयतले जाल्यार फातोर्डा मतदारसंघ जो आसा जरी फातोर्डा मतदारसंघ हो सुरवाती पासून प्रो बीजेपी पण ज्या हाका तुगेलो विजयान समज काँग्रेस विजय जर काँग्रेसी बरोबर नाशिल्लो जाल्यार सालसेतीक हांगा एखाद्या वेळेस थोडे फार प्रमाणात मार पडूंक शकतालो कारण तो म्हणटलो आशिल्लो की म्हाका व्हडलीशें इंट्रस्ट ना म्हणून. पण तागेले आज जीवन मरणा प्रश्न जाला. ताणें काँग्रेसी बरोबर सामकें प्लॅटफॉर्मार वचून म्हणजे प्रश्न जाला आनी ताजी स्ट्रॅटजी ती आसता विजयाली ती थोड्या फार प्रमाणात एक म्हणजे इज अ गुड हे organized. Why strategy? He has taken up that opposition space which they have abdicated. So he has taken it to himself. So he has become de facto opposition leader. Vijay Sardesai has become de facto opposition leader. विजयाक एक हें आशिल्लें की फातोर्डा पळय जे गेल्ले इलेक्शनाक असेंब्लीच्या इलेक्शनाक काँग्रेस आनी हे वेगवेगळे ग्रुप जाल्ले ते तांणी सगळे एकठांय केले म्हणजे ते एक तांणी यश मेळयलां. तिसरें म्हणजे कितें जालें तें की ह्या मोदीची हाका लागून जे पळय 15 दिसां पयलीं वातावरण जे कांय प्रमाणात जे डावन जायत गेल्लें सालसेतीचे बीजेपीचे अगेन्स्ट ताका लागून ते क्रिएट करपा खातीर हांगा सगळें व्हरचें पडलें. दुसरें म्हणजे कितें डेप्युटी सीएमाक जेन्ना 15 दीस थंय व्हरचो पडटा तेन्ना मायनॉरिटी लोकां मरे वचून ताका हें करपाक तुमकां दिसता की तो शिफ्ट आसा तो नमो टू मनो त्या शिफ्टाचो कितलो इम्पॅक्ट पडटलो? नमो तो मनो जावचो ना जावचो ना मोठ्या प्रमाणात ना म्हणजे म्हणजे कितें गिरीश सांगता तें खरें की जे पळय ते कांय प्रमाणात देशय कबूल करता की मेळपाक मेळना तांचे सीएमाची एक्सेसिबिलिटी कमी जाल्या. एक ते म्हणटा कितें पयलींचो सीएम आमकां 24 तास मेळटालो आनी आजूय मेळटा पयलीं हो मेळना. आनी तिसरें म्हणजे कितें जालां बीजेपीचे भितर ग्रूप जाल्ले आसात. सदांच ग्रुप जातात इवन मडगांव सारखे 3 ग्रुप जाल्ले आसात म्हणजे ताका लागून एक खंयचो ग्रुप श्रेश्ठ हें करपा खातीर ते आसा. आनी हाजो तूं कितें आसा आतां हो देश सारके पयलीं साकून आसा ताका सद्दां तूं पेल्यानूच उरला म्हणजे ह्या वर्सा ह्या ग्रुपाक सुद्दां घेतला खंयच्याच ग्रुपाक. तुम्ही म्हणटात की आमचे कडेन एक असो पॅनलिस्ट आसा जो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाल्लो जाल्यार काँग्रेसीक फायदो जावपाचो आनी असो पॅनलिस्ट आसा जो बीजेपीन जर पेल्यान दवरनासलो जाल्यार बीजेपीक फायदो जावपाचो. त्याच्यातलं फॅक्टर ना हांव बीजेपीचें काम पयलीं करतालो आतां ऑफकोर्स म्हज्या पर्सनल कारणां लागून हांव म्हणजे पॉलिटिकल हातूंकच ना बरोबर. पण पॉलिटिकल एनालिसीस जर पळयलें जर जायत जाल्यार पयलीं भशेन तें राजकारण ना की एक गठ्ठा मत मारपाची प्रत्येक जण आता अनिल बाबा तू म्हणले जाल्यार हे फॅक्टर सगळे जर बादले जाल्यार एवरीबडी हॅज गॉट अ एज बरोबर. म्हणजे आता आमी नॅशनल पार्टीकच धरून की काँग्रेस आनी बीजेपी हातूंत भितरच फायट जावपाची अशी. आता हे फॅक्टर्स म्हणजे मोठ्या प्रमाणात चर्चिलान जर मत खाली जाल्यार तो चर्चिल काँग्रेसीची मत खातले जाल्यार बीजेपी निवडून येवपाची. पण बीजेपीची मत न खावपा सारकेले अशें कांय ना की एखाद्या वेळेस जर गोविंद गावडेन जर ते उटाची मतं जर सगळीं एकगट्टा आयलीं आतां कशें आसा हे फॅक्टर्स खूब प्रमाणात आसा. आतां प्रत्येक जाण आतां आमदार सुद्दां आसा पयलीं ते मोठ्या प्रमाणात आमी आतां पळयलें सांगे मतदारसंघात बरें मोठ्या प्रमाणात मतदान जालां. इवन एंटी इन्कम्बन्सी आमदाराकय लागू शकता कदाचित
थोडं लोकल फार आमदाराक लागू लागपाक शकता. नाही, शकता. दुसरी म्हणजे कितें No, आशिल्लें but one more thing is Govind Gowade has earlier been with the Congress party. Now, from where do you say No, no, that he no, will no. only take BJP votes? I can't ना understand. तो उठाचो They are saying they तो- will, he नाही, might take ST community votes. That's okay, but that ST community vote. Need he not has be been- BJP vote. No, he has been with the Congress party. See, he has been with the Congress party. that's So so- why don't you say that नहीं, तो- he is taking away Congress votes? तो इंडिपेंडेंट But I want प्रिवळा खूब राविलो गेल्ले खेपे हय, इंडिपेंडेंट ह्याय खेपे रावलो पळय ह्या खेपे ताका प्लस पॉयंट कितें आसा की तांगेलो उठाचो जो अध्यक्ष जो आसा तो उठाचो अध्यक्ष म्हणून न्ही पूण ताणें ताका सपोर्ट करून ताजे बरोबर तो इम्प्रेशन तयार केला. इम्प्रेशन तयार Okay. केला वचत ते थोडे बघ बघ सांग सीएमान पयर तुमचे सरळ आरोप केलो की यू आउटसोर्स्ड युअर पार्टी टू विजय सरदेसाय. आता हांगा पॅनल म्हणटा की विजय इज डी फॅक्टो ओपोजिशन लिडर. घडये तुमकां ह्या इलेक्शनाक फायदो जाय लॉंग रनाक पार्टीक लुकसाण न्ही. कित्या खातीर म्हणटा तुमी कारण आमी जेन्ना इलेक्शन लडयतात तेन्ना आमी सगळ्यांचो सपोर्ट घेतात आनीक विजयान व्हेरी एग्रेसिवली कॅम्पेन केल्लें आसा रेजनल्ड म्हणजे आमच्या कॅन्डिडेटा खातीर आनी तेजो आमकां खूब फायदोय जाल्लो आसा फक्त फातोडात विजय इज नॉट बिकमिंग बिगर देन काँग्रेस. नो 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 काँग्रेस इज टू बिग. काँग्रेस इज टू बिग. ओके. ना पण प्रमोद हाज्या अनुसरून एक गोष्ट सांगता हांव की विजय इज नॉट वर्किंग फॉर काँग्रेस दोतोराले अकाउंट सुद्दां देर आर मेनी फॅक्टर्स वर वर्किंग फॉर ओनली रेजनल्ड फॅक्टर एक काँग्रेसी एडवांटेज थंय जाली ती ही की रेजनल्ड हो Reginald has become a bigger factor than Congress. खूप जाणां कडेन बरेपण आता गेलें Okay. नाही तागेल्या काँग्रेस वोटर्सय म्हण न्ही तागेले इन्क्लिनेशन टू बीजेपीच्या लोकां कडेन हाजे कडेन सगळ्या कडेन बरेपण आहा. अदर लोक पळय न्ही आणि पण ताजो फायदो टाइम संपला. दुसरे म्हणजे कितें आहा? क्विकली टाइम नाही, संपला. राधांचो पयर सांगला की कॉंग्रेसी मध्ये नाका तूं रेजिनल ओके सो दॅट इज अ बिग फॅक्टर. factor. म्हाका लास्ट सांगात परत आमी सांजे हे करूया डिबेट करूया हाजेर हाफ डे. नाव दिस इज अ व्हेरी वायल्ड थिंग. हाफ डे प्रेडिक्शन्स कितें नॉर्थ कितें साऊथ कितें 1-1 2-0 कशें in दिता. south there is a good fight north You are not putting it in one basket. northak Sripad has got edge अशें दिसता as on today Advantage Sripad advantage and Sripad South tough. south neck to neck fight आसा जसो ट्रेंड मुखार वता आणि वोटिंग Then we'll analyze it more. सालसेतीची जर वोटिंग चडांत चड वोटिंग जर जालें हय. तर हातूंत वेगळे भशेन तूं म्हणटा तशें रेजिनलाक चान्सीस खूब ओके नॉर्थ आनी नॉर्थीक जवळ जवळ हे फायट आशिल्ल्यान श्रीपाद Edge आसा. श्रीपादाक एज आहा. गिरीश 2-0 बी म्हणनाका. South we are winning with a thumping majority. अशें. It's not a small margin, it will be a big margin. Okay. And everyone will be surprised. Okay. On 16th we can meet again. Okay, sure. North, Ravi Naik has an edge. Okay, so you are not saying 2-0, but at least you are Ravi putting Naik him on has- it. Ravi Naik Here was the final words, final prediction. fighting chance for Reginald. It would all depend upon to what extent Salset comes out. he takes Salset. To what extent Salset comes out? Comes out. Salset is coming out. Correct. Yeah. Because I am also looking at your this. I expect the other side to do well in Samurde, Daboli. I expect Reginald to do very well in Kepe, Kurshere. Okay, north. Not I somehow feel that. Sripad is through. Yeah. सो म्हाका दिसता एक गजाल म्हाका हांगा सामकी सांगन दिसता सावथाचे बाबतीत कोणूच अशें सामकी डायरेक्ट प्रेडिक्शन दिना बट नॉर्थाचे बाबतीत खंय तरी गिरीश जर सोडलो विच इज एक्सपेक्टेड श्रीपाद भाऊक एज आसा अशी सद्याक तरी एनालिस्टांक दिसता. परत येतले सांजे 6:30 वरांचेर 6:30 ते 7:30 आमचे मेजर लायव्ह आसतले विथ एंटायर डे स्टॅटिस्टिक्स आणि कंप्लीट फूल स्टॅटिस्टिक्स. पळयत रावात प्रुडंट. म्हाका दिसता समप करपाची कांय गरज ना. इतली बरी सगळे जाण उलयल्यात तुमी आयले इतली बरी विचार म्हणल्यार थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.